असंच आज विषय असा बाकी तो विषय जो असा तो नंतर केंद्र आम्ही करतो पण एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान आमची जी ट्रस्ट आसा त्या ट्रस्टाच्या वतीन गेल्या 5-6 वर्सां पयलीं आमी कॅम्प सुरू केल्ले. मागीर ते वेगळे तरेचे कॅम्प आशिल्ले. सादारण आयुर्वेदीक न्युरोथेरपी मेडिकल कॅम्प हो तेजें स्पेशल एक हेतून ती आयुश्याची कॅटेगरी. डॉक्टर मनोज शर्मा म्हणून जो तांचे आयुर्वेदीक न्युरो हॉस्पिटल आनी रिसर्च सेंटर आसा कोटा राजस्थान आणि अशे तरेची एक टीम तयार केली की हातूंतल्यान जे आज सामान्य बारीक बारीक जे हे आसात आणि तातूंतल्यान लोक पीडित आसात म्हणजे खंय फ्रोजन शोल्डर आसतलो, सादारण सर्वायकल पेन आसतली, कंप्लीट बॅक पेन आसतली, स्लीप डिस्क आसतले, एंकल पेन आसतली, मायग्रेन पेन आसतली, वोकल कॉर्ड प्रॉब्लेम, पॅरालायजीस, की जॉईंट पेन, टेनिस एल्बो पेन अशे तरेचे जे हाडाची सांधेदुखी आणि हे जी आसात ताचेर एक स्पेशल तांणी हे करून कोर्स करून तांणी लोकांक रिलीफ दिवपाचे प्रयत्न केले. म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की हे कॅम्प आमी सुरवातेक एक 5 वर्सां पयलीं आमी नेवरा सुरू केलो. सॉरी आगशी डॉक्टर आमचो जो धाकणकर आसा त्या अविनाश धाकणकराच्या त्याच्या हॉस्पिटलांत आमी सुरू केल्लो आनी ते जवळ जवळ 3,500 पेशंट त्या हितून पयले कॅम्पा पळयल्ले. ताचे नंतर आमी वेगवेगळ्या ठिकाणी संपूर्ण उत्तर गोव्यान अशे आमी 9 कॅम्प घेतले आणि ह्या 9 कॅम्पांक जवळ जवळ 44,500 आसपास लोकांक ताची मदत आमी दिली. सगळ्यात मोठो कॅम्प जालो हो धुळेर म्हापसा आमचे जे स्पोर्ट्स हे आसा कॉम्प्लेक्स आसा त्या हातून आणि ह्या एकच कॅम्पाक जवळ जवळ 15,000 पेक्षा जास्त लोकांनी त्यातून 7 दिसांक फायदो घेतलो. आणि असे कॅम्प की तात्काळ रिलीफ म्हणजे जो पेशंट जो व्हिलचॅराचेर येयल्लो वयतना चलोन गेलो, जो हात वयर सरनाशिल्ले कितले वर्सां तो भितर एक सिटिंगान ताजो फ्रोजन शोल्डर रिलीज जालो. कदाचित 2-4 दीस आनी येवचें पडलें तांकां पण इतलो ताबडतोब गूण मेळ्ळो. असो कॅम्प आमी शेवटी कंटिन्यू आमी करताले ते परंतु कोविड-19 मुळे आमी फुडें कंटिन्यू करूंक शकले ना आणि त्यामुळे आतां उशिराक म्हणजे कोविड सोंपलो आणि परत आज आमी एक कॅम्प सुरू करतात. आतांचो कॅम्प जो आसा हो बेतके बीग बी म्हणून हॉल आसा त्या हॉलान आमी दवरलेलो आसा. तातूंतल्यान सादारण पिळो मतदारसंघ, कुंभारजुंवे मतदारसंघ, त्याच बरोबर तिसवाडीचे सगळे मतदारसंघ, सांखळे, डिचोली हेही मतदारसंघ तातूंत जॉयन जावंक शकतात. अशें हांकां मॅक्झिमम लोकां थंय लागीं पडटले ह्या दृश्टीकोनान पयलो कॅम्प आमी थंय दवरलेलो आसा. ह्या कॅम्पाक तरेतरेचे हांवें म्हणले ते प्रमाणे तरेतरेची दुखणी जी आसात ती दुखणी ही आमी जवळ जवळ लोकांक तातूंतल्यान रिलीफ मेळूंक शकतात. अपेक्षीत आसा की ह्या हातूंतल्यान एक 10,000 पेक्षा जास्त जे पेशंट जे आहा हे हातून हे जातले सहभागी जातले. सादारण एक टिमीक डॉक्टरांचे जवळ जवळ डॉक्टरांची 60 डॉक्टरांची टीम हे हातून भाग घेतली आणि तांकां 7 दिवस तांची 7-8 दिवस रावपाची वेवस्था ऑलरेडी थंयच केल्ली आसा आणि ते सकाळी 9 ते सांजचे 6 पर्यंत लोकांक सेवा दितले. आज पळोवंक गेल्यार सादारण विदावट ऑपरेशन कसलीच गोश्ट जायना आणि हो जो आमचो कॅम्प आसा हो कॅम्प सादारण बारीक सारीक ज्यो गोश्टी आसात तातूंत मोठ्यो इवन फाटीचे कण्याचे प्रॉब्लेम आसा तर विदावट ऑपरेशन बरें करपाचें जें काम आसा तें हे डॉक्टराची टीम करतली. म्हाका सगळ्यां कडेन विनंती आसा की ह्या कॅम्पाक जवळ जवळ 24 ते 28 मार्च पर्यंत हो कॅम्प चलतलो आणि पूर्णपणे मोफत. आमी कोणा कडल्यान एक नवो पयसो इवन रजिस्ट्रेशन फी सुद्दां आमी घेवची ना. आनीक हो कॅम्प आमी ह्या आमच्या सगळ्या उत्तर गोवा तशेंच आसपासचे फोंडेचे हे जे भाग आसा मडकय भाग आसा होय फोंडा तालुक्याचे सगळ्या हातून आमी सेवा दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. हे शिबीर जें आसा कॅम्प जो आसा तो खरोखरूच एक वेगळ्या पद्दतीन लोकांच्या मनान गेल्लो. लोक परते परते विचारताले की शेवटी कोविडा मुळे आपूण तो करूंक शकलो ना आनी तरेतरेचे फायदे लोकांक तातूंतल्यान जाल्ले आसात.